मुरगांव तालुक्या भितर पार्टीचें बरें काम आसा आनी ज्या तरेन आतां आमी मिटिंगूय जाले तिनूय आमदार आमचे आसात. आमचे नवीन बाब कार्यक्रमाक लागून गेले. आतां आमचे संकल्प बामणकर आसात, दाजी सावकल आसात. तांच्यांनी एकंदर आमी जी अमितभाई शाजींची सभा ही GEC ग्रावंड फार्मोडी जावपाची आसा 16 तारखेर सांजे 4 वरांचेर आनी ताका लागून ते आमकां हांगासरल्यान संख्या व्हरपाक जाय. त्या संख्येचो हांगा प्लॅनिंगूय जालें आनी मोठ्या उत्साहान मोठ्या प्रमाणान हांगासरल्यान आमचे कार्यकर्ते वेलविशर ह्या सभेक वयतले. त्याच बरोबर आतांच आमी नवनियुक्त मुरगांव मतदारसंघाचो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष नियुक्त केला, ताकाय बुके दिलो. आनी आतां आमचे वास्कोचे आमदार दाजी साळकर तांचे आज नार्वेकर आनी तांची संपूर्ण टीम मोठ्या प्रमाणान तांच्यांनी पार्टी भितर प्रवेश केल्लो आसा. म्हाका पूर्ण खात्री आनी विश्वास आसा तांच्या प्रवेशा भितर वास्को मतदारसंघा भितर डेफिनेटली आमकां ताजो फायदो जातलो. आनी एकंदर जर पळयलें सद्या तरेन पार्टीचे वेगवेगळे कार्यक्रम ह्या तालुक्या भितर चालू आसात आनी आमचे विशेष करून सामाजीक न्याय आठवडो आतां आमचो चालू आसा. वेगवेगळे कार्यक्रम आमी 6 तारीख पासून करतात. तिनूय मतदारसंघा भितर एक वेगळेपण कार्यक्रमाचें ह्या तालुक्या भितर पळोवपाक मेळटा. मागीर तो महिलांचो कार्यक्रम केल्लो आसत, युवाचो कार्यक्रम केल्लो आमचो मुरगांव तालुक्या मतदारसंघा भितर आसत, किंवा खास करून हांव उल्लेख करता किसान मोर्चाच्या माध्यमांतल्यान एक वेगळ्या पद्दतीचो कार्यक्रम वास्को मतदारसंघाचे आमदार तांचे अध्यक्ष आनी संपूर्ण टीम हांचेर एक वेगळेपणशें म्हणजे आमी ऑर्गॅनीक फार्मींग कशा म्हत्व आसा आनी मिलेट्साक कितें म्हत्व आसा ह्या संदर्भांतलें प्रत्यक्ष जें आसा तें तांच्यांनी त्या शेतान वचून केलें. आनी वास्को सारकेल्या शहरानूय अशें शेत आसा हें बऱ्याच गोंयकारांक सोशल मिडियाचेर पळोवपाक मेळटा. दाबोळी मतदारसंघांतूय ह्या निमित्तान वेगळेपणाचे कार्यक्रम चालू आसात आनी त्यामुळे एकंदर परिस्थिती जर पळयली जाल्यार ह्या तालुक्या भितरल्या लोकांक दिसपाक लागिल्लें आसा की भारतीय जनता पार्टी हाच्या शिवाय पर्याय ना. आनी येणाऱ्या दिसांनी आनी बरेचशे कार्यकर्ते वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर आमच्या बरोबर येतले हो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. ते असेंब्ली निवड जातकच सांगिल्लें वर्स जालें की दोनूय सीट आमी जिखतले, दक्षिण गोंया भितरूय आमी जिखतले हें आमी सांगत आसात. आनी त्यामुळे ह्या हातूंतल्यान 100% दोनूय मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टी जिखून येतली हातूंत दुबाव ना. आनी आमी कॉन्फिडंट आसात आनी आमच्या कार्यकर्त्यां भितर उत्साह हांवें जो पळयला आनी तो उत्साह पळयला जाल्यार पूर्णपणे म्हाका विश्वास आसा. आमी फार्मागुडीची सभा जी आसा ती 25,000 लोकांची सभा करपाची आसा. 25,000 पेक्षा एक लोक कमी जावचो ना, जास्त जातले हातूंत दुबाव. भारतीय जनता पार्टीची जी 16 तारखेची सभा आसा आमची थंय आमचो देशाचो होम मिनिस्टर अमित भाईजी येवपाचो आसा आनी ताच्या लागून आयज ती मिटिंगेची तयारी करपाक लागून एकदम आमचो आमचो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष सदानंद तानोडे येयल्लो आसा आनी सगळे कार्यकर्त्यांक आयज ताणें संबोधीत केल्लेले आसा. आनी ताका आमकां पूर्ण विश्वास आसा की त्या दीस ती मिटींग आसा ती एक ग्रँड जातली, एक ग्रँड सक्सेस जातली आनी ते प्रमाणे जे तेंच्यांनी आमकां मार्गदर्शन केलां त्या प्रमाणे आमचे सगळे कार्यकर्ते जे आसा पळय ते सारके उत्सवीत आसा आनी बऱ्यापैकी ही मोठ्या प्रमाणान ही एक हिस्ट्री जातली कितें फक्त सावथ गोंयची ही व्हडली एक मिटींग फोंडा तालुका भितर घडोवन येतली. आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा की आतां ते निवडणूक लोकसभेचे गोंयचे दोनूय सीट सावथ गोवा नॉर्थ गोवाचे हे भारतीय जनता पार्टीकूच मेळटले. आनी जे प्रमाणे आमचे अध्यक्षा सदानंद तानोडेन आनी CM डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमचे हायकमांडान उतर दिल्लेलें आसा कित्याक बाबा हे फावटी आमी दोनूय सीट घेवन येतले जिखून दाखयतले म्हणून. तेच प्रमाणे म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमचे मुरगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन जे प्रमाणे आमचे कार्यकर्ते सगळे जितले प्रमाणे ते काम करतात ते मॅक्सिमम वोटींग जी आसा आमची मुरगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन जी वोटींग आमचे 20,000 वोटींग म्हणजे 16,000 वोटींग जाता म्हणजे 80% वोटींग जातली. 80% जी वोटींग जाता तेजे भितर 80% वोट्स घेवन आमी भारतीय जनता पार्टीक दिवपाची ही आमची तयारी आसा आनी हेच्या भितर म्हाका मातसो दुबाव ना कित्याक म्हाका हो विश्वास आमच्या लोकांचेर आसा. खूप उमेद जाता आज संदीप नार्वेकर आपल्या सगळ्या वांगड्या बरोबर आज आमकां भारतीय जनता पार्टीक जॉयन जाला आनी उमेद जाता. आनी आमची एक वास्को नाल्यार मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचें ऑर्गनायझेशन खूब स्ट्रॉंग आसा आनी तो आयिल्ल्या कारणान ताचे कार्यकर्ते जॉयन जाल्ल्या कारणान एक वेगळ्या पद्दतीचें वातावरण आज मुरगांव तालुकाभर आनी गोंय भर जातलें. आनी म्हाका दिसता आमी मुरगांव तालुक्यान आनी स्ट्रॉंग जातले. अशेंच खुबशे कार्यकर्ते आनी आतां फुडल्या काळान जॉयन जावपा आसा आनी तांकां आमी जॉयन करून घेतले. म्हाका इतलेंच सांगून दिसता देशभर जे आज आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जे काम आज चालू दवरलां तांणी आनी तांचे पळोवन आज आमचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत जे आज गोंयान फूल काम करता म्हाका दिसता सगळे लोक आज तांच्या कामाचेर
प्रेरीत जावन खूश जावन म्हणजे सगळ्यांकूच दिसता की आपण खंय तरी भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर वांगडा वचचो, तांकां सपोर्ट करचो आनी उदरगत जावची, आपली जावची आनी आपल्या वांगडा बरोबर कोण आसा तांचीय जावची. आनी ताच्या हातूनच आज सगळे कडेन इतलें बरें वातावरण आसा. आनी म्हाका दिसता संदीप येवन आमी सगळे खूब हॅप्पी आसा की वास्कोन खंय तरी आज आमी आनी इल्ले स्ट्रॉंग जाल्या. तशेंच फुडल्या काळान थोडे आनी इच्छूक आसात, जशे पक्षाचो प्रदेशाध्यक्ष आमकां आदेश दितलो तशें आमी तांकां भितर घेवपाचो कार्यक्रम दवरतले. पूण म्हाका इतलेंच सांगून दिसता की आज वास्को भितर आनी एकंदरीत मुरगांव भितर एक खूब बरें वातावरण आसा. आनी फुडल्या लोकसभा इलेक्शनाक आमकां खात्री आसा की लास्ट टायमा पेक्षा एक 40 ते 50% आमी चड मतां दिवपाक शकतले आनी आमचो पक्षाचो जो उमेदवार आसतलो तो 100% विजयी जातलो. हाजे बद्दल तुमकां दुबाव ना. आयज तूं BJPन जॉयन जाला आनी आमचे बरोबर जायते कार्यकर्ते आसात. वॉट आयज कशें दिसता तुका? आनी खरोखरच बरें दिसता की भारतीय जनता पार्टीन जॉयन जालो. हांव भारतीय जनता पार्टीन आसलोच आनी चड अशें हें ना की तें हांव नवीन असो जॉयन जाला, पूण एक फॉर्मेलिटीज ही करची पडटा. आनी सदांच हांव थँकफूल आसतलो की म्हाजे कार्यकर्ते म्हाज्या वांगडा आसता आनी केन्नाय खंयचेय उलोवंक मारल्यार ते म्हाज्या फाटल्यान आसता. म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट आसा की आमदारा कडेन की आमचे जे कार्यकर्ते आसा तेंची जी कामां आसा कितें आसा ती तेणें आपले हितून आपलेच कशें म्हणून तेणें ते करून आमचे जे वार्डाचें डेवलपमेंट कितें आसूं, वास्कोचें डेवलपमेंट तो करता आनी हांव रिक्वेस्ट करता की आमच्या वार्डाचें डेवलपमेंट तेणें आनीक तरान करचें, कितें प्रॉब्लम आसा ते सॉल्व करचे. आनी आमचे जे वांगडी आसात तेंचे जे कितें बारीक मोठी कामां आसतले जे जॉबाचे म्हणून ताका एक फर्स्ट प्रिफरन्स दिवपाचें अशें हांव ताका एक रिक्वेस्ट करता. आमकां जॉयन जाला न्हू हरशी घर वापसी म्हटल्यार येता. संदीप नार्वेकर आमचो भारतीय जनता पार्टीचो पयलीं 10 वर्सां खूब काम केल्लेलें आसा आनी बरें स्ट्रॉंग केलेलें. आनी जे आमचे कार्यकर्ते जॉयन जाले पळय तितून आमचे बळगत आनी वाडलेलें आसा. वास्को मतदारसंघ म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीचो आनी दुसऱ्यांक पर्याय ना. हांव डेवन्सून म्हणटा दुसरी भारतीय जनता पार्टी शिवाय आनी दुसरी खंयचीच पार्टी हांगा तकलीफ करूंक शकना अशें आमी करून दवरलेलें आसा. आतां पळोवपाक गेल्यार जाल्यार वास्कोचो आमदार बाब दाजी सरकार काम खूब करीत आसा. हे संदीपान पळयल्लेलें आसा आनी तेजे वांगडी जे आहा पळय तेची कितें तरी कामां जावपाची तेचो वॉर्डूय डेवलपमेंट जावपाचो आहा. ताका लागून तेणी आपल्यान बरें डिसिजन घेतलेलें आनी परत जॉयन जावपाचें आहा. खरोखरच बरें जाल्लेलें आसा. आयज जशी संख्या आमकां दिल्लेली अमित शाह भाई आमकां येवपाचो आहा. म्हाका दिसता त्या सभेक आमकां 1000 सांगल्या पळय त्या संदीप देवान म्हाका दिसता 1500 करपाचे आमची प्रयास करतले आनी आमी ही सभा बरी सक्सेस करतले. मंत्री येता म्हणून आमी आज मिटींग दवरलेली. त्याच निमित्तान संदीप नार्वेकर आनी येदी व्हडली संख्या आज हांगा जॉयन जाता आमकां खूब खुशी भोगता. कित्याक भारतीय जनता पार्टीचें कार्यच अशें आसा की देशभर काँग्रेसींतल्यान लोक हांगा जॉयन जाता, खंय केरळान जॉयन जाता, गोंयान जॉयन जाता. येणाऱ्या 2024 400 पार अशे भारतीय जनता पार्टीचे लोकसभेचे सीट निवडून येतले आनी पुन्हा एकदा नरेंद्रभाई मोदी देशाचे प्रधानमंत्री जातले. Big public meeting which is preparation for the 2024 election, especially considering that we are determined to win the South Goa seat. We are very strong in South Goa now with 8 people having joined us. The whole equations have changed for the better. But Bharatiya Janata Party does not believe in taking chances. So we are making ourselves even more stronger. We are engaging ourselves with the people, getting more and more people come towards the Bharatiya Janata Party. ताका लागून आमकां हें सीट जिखपाक सोंपेपणेन जिखपा जाय आनी बरे मार्जिनान जिखपा जाय म्हणून ही सगळी प्रयत्न चलता. अमित भाई शाह आमचे नंबर 2 आसा सारके आनी ते कितले तेंची बाब नरेंद्र मोदी आनी अमित शाह जी दोगोय मेळून कशें आख्खे देशाचे कार्य बरें कार्य करतात सगळ्यांक खबर आसा. तो येवप म्हणल्यार आमकां खरें एक वर कशें. सो आमी ताका एक बरो येवकारूय दिता. एट द सेम टायम येवकार दिता आसतना आमचे स्ट्रेंथूय आमी दाखोवपाक सोदता आनी जे लोकांक सगळ्यांक दिसतलें. So fully confident that BJP is going to take both the seats. दोनूय सीट आमी इजिली जिखता. म्हाका दिसना कितें प्रॉब्लेम.